स्टार्ट. सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आयज लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार तुम्ही जाणा आमच्या कितलेशेच जे आमचे गोंयचे ग्रामसभा आसा 191 जे ग्रामसभा आसा तेंचे ग्रामपंचायती आसा तेंचे ग्रामसभा 2 ऑक्टोबराचेर स्पेशल ग्रामसभा शेड्यूल जाल्ली आहा. जी 2 ऑक्टोबर स्पेशल ग्रामसभा आसता ती प्रत्येक पंचायतीन आसता आणि ह्या ग्रामसभेक हे स्पेशल ग्रामसभेक थोडे पॉइंट डिस्कस जाता. गांधी जयंती आसता ते दीस ते सेलिब्रेशन आसता आणि एक मिनिमम प्रोग्राम आसता ते दीस. अजेंडा चड व्हडलो नासता आणि ऑक्टोबर म्हयन्यान जे ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसता ती ऑर्डिनरी ग्रामसभाय ऑक्टोबरान आसता. पूण आमी पळयता की भरपूरशा पंचायतीन हे जे पंचायत मेंबर्स आसा नाजाल्यार जी सरपंच आसा ते कितें करता, स्पेशल ग्रामसभा जी 2 ऑक्टोबर आसा त्याच दिसा सगळो अजेंडा दवरता. म्हटल्यार ते आनी एक जी ग्रामसभा घेवपाक जाय ती ग्रामसभा ते घेवपाक सोदिना, नाजाल्यार लोकांक ते एक्सपोजर दिवपाक सोदिना. कित्याक त्या दिसा भरपूर कितें कितें काम डिस्कस जाता, त्या दिसा कमिटीज जाता आनी तांकां करपाचें नासता. आता ग्रामसभा म्हटल्यार जे वोटर आसा ते गांवांत ते वोटरांनी सगळ्यांनी मेळोन त्या ग्रामसभेक वचपाक जाय, त्या सभेक वचपाक जाय. म्हणून ती ग्रामसभा लोकांची सभा आणि त्या सभेक बसून तेंच्यांनी आपले पॉइंट डिस्कस करपाक जाय. पंचायतीन कितें जाय, गांवांत कितें जाय नाका, कितें रॉंग जाता, इलिगल जाता, हे सगळें थंय डिस्कस जावपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमच्या पंचायत राज ऍक्ट जो आसा तेतून आमकां कमिटीज करपाचो रायट आसा. भितर मेन कमिटी जाता ते म्हटल्यार विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसतली, बायोडायवर्सिटी कमिटी आसतली, वॉर्ड कमिटी म्हणून आसता, मागीर तुजी रोड सेफ्टी कमिटी आसा, सिनियर सिटीजन, अशे भरपूर स्वच्छ भारत कमिटी, अशे ऑलमोस्ट 26 कमिटी आसा. 26 कमिटीज पंचायतीन करपाक जाय, 26 कमिटीज. पूण आमी पळयता की जे आमचे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जी आसा म्हणजे सगळ्या लोकांनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय अकॉर्डिंग टू 73rd आमचो अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जे आसा तितून, म्हटल्यार लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स जेन्ना म्हणटा, जेन्ना सेल्फ गव्हर्नन्स म्हणटा तितून आमी एज अ वोटर, आमी एज अ विलेजर, आमी त्या गव्हर्नन्साचे पार्ट आसतात, आमी भागीदार आसतात. म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी मेळोन आमच्या गांवचो प्लॅन तयार करपाक जाय आणि तो गव्हर्नमेंटा कडेन दिवपाक जाय आणि तसो तो चालीक लावपाक जाय, एक्झिक्यूट जावपाक जाय. पूण आतां अशें जालां की हे पंच आनी सरपंच आनी स्पेशली तांकां ट्रेनिंग दिवपी सेक्रेटरी हे कितें करतात, हे पंचायत म्हणून एक फॅमिली राज कशें चलयता, नाजाल्यार आपली एक फॅक्टरी कशी चलयता, इंडस्ट्री कशी चलयता, एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री कशी चलयता आनी भितर लोकांचो इन्वॉल्वमेंट ते करपाक दिना, लोकांक ते इन्वॉल्व करून घेयनात. ते कितें ते डिसिजन आपल्या भितर घेता, आपुणूच कितें ते करता. ग्रामसभा आसता तेन्ना लोकांक ते सांगनात, गाडयो भोंवडिनात, नोटीसी मारिनात, एक 4-5 दीस पयलींच ते नोटीस काडटात, लिपोवन दवरतात. म्हटल्यार आपल्या भितर ती ग्रामसभा घेतात आनी ते काबार करतात. आनी हेच कारणान आमच्या गोंयांत आयज जितले इलिगेलिटीज जातात, आयज जर तुमी पळयत किडनॅपिंगाचे केसीस जाले, स्क्रॅप यार्डां जाले, मायग्रंटांची इलिगल घरां जाली, हे कित्याक जाले, कारण आमी एज अ विलेजर, आमी एज अ गोंयकार आमच्या ह्या डेमोक्रेसीन आमी पार्टिसिपेट जावंक, आमी आमच्या गांवांत कितें जाय कितें ना हें सांगपाक त्या ग्रामसभेन वचोंक ना. वर्साक 4च फावट आसा, 8 फावट आसा, भितर 4 स्पेशल आसा, 4 ऑर्डिनरी आसा. ते 4 ऑर्डिनरी जे ग्रामसभा आसा पळय त्या ऑर्डिनरी ग्रामसभेक आमी केन्ना वचोन बसना.
आणि हीच एडवांटेज हे पंच सरपंच आणि हे पॉलिटिशियन आहा ते घेता आणि नाका नाका ती कामां सगळी ह्या ग्रामसभेत हाडटात, आमच्या ग्रामपंचायतीन हाडटात आणि आमचे गांव सोंपयतात. जर तुम्ही थोडे गांव पळोवपाक गेले, लायक आमचो कोलवाळे गांवान आयज ऑलमोस्ट 50च्या वयर स्क्रॅप यार्डां जाल्या. ऑलमोस्ट 400-500 घरां ही मायग्रंटांची इल्लिगल जाल्या. कॉमदाद लँडाचेर आसा, प्रायव्हेट लँडाचेर आसा, थंय बस्तीच क्रिएट जाला आणि ऑलमोस्ट 2-3 हजाराचें वोटिंग जाला थंय क्रिएट जाल्लें. सो तशेंच आमचे आराडे धर तूं कानोळे, थंयसर आराडेर सगळे मायकल लोबन आनी तेच्या पंचायतीन मेळून सगळे मायग्रंट जे आसा तांकां काडून घरां बांदपाक दिल्या, व्हडले व्हडले बंगले बांदला 150 स्क्वेअर मिटराचेर, सगळे इल्लिगल. बिझनस आमचो तेंच्या हातीन गेल्लो आसा. मागीर बिचाचेर वयता ते हॅरेसमेंट जाता, ट्युरिस्ट जे येता तांकां जे हॉकर्स आसता ते वाज हाडटा. सो हे अशे कितलेशेच गांव आसा जे आयज आमच्या हाती भायर गेल्ले आसा. मागीर चिंबेल आमचो गांव आसा जो थंय कितलेशेच मायग्रंट येवन बसलेले आहा. मागीर अशे कितलेशे गांवान अशें आहा की इल्लिगल प्रोजेक्ट्स येतात, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात आणि ते प्रोजेक्टाक लागून लोकांक त्रास जाता. पूण हे सगळे जावपाक जाय की ना, हे सगळो रायट्स आमचो आसा आणि आमचो तो आसलो, पूण तो आमी केन्ना घेवंक ना, नाल्यार आमी केन्ना तो युटिलायज करूंक ना. सो आतां तुमकां आयजो व्हिडिओ काडपाचें मेन कारण म्हटल्यार 2 तारखेर जी स्पेशल ग्रामसभा जाता, भितर भरपूरशा पंचायतीन एक गोलमाल करपाचो ट्राय केल्लो आसा. लोकांक फटोवपाचो आनी लोकांचो जो रायट आसा ऑर्डिनरी ग्रामसभेचो तो काडून आपणाक जाय तशी मनमानी करपाचो तेंच्यांनी एक कॉन्स्पिरसी केला, एक षडयंत्र केला, एक प्लॅन केल्लो. 2 तारीख जी ग्रामसभा जाता भितर जशें सांगले भितर बारीक बारीक जे आसतले ते प्लॅन आसतले, नाजाल्यार आमचो जो आमचो अंत्योदय आसा ते आमचो प्लॅन आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. पूण त्याच्या पयलीं आतां आमकां जे मेन जे आमचें काम आहा तें म्हटल्यार आमचो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन करपाचो, जीपीडीपी करपाचो. 2023 आनी 24 ह्या वर्साक लागून जो जीपीडीपीचो प्लॅन जातलो, म्हणजे तुमच्या गांवांत कितें जाय, कितें नाका, कितें आसपाक जाय, कितें नासपाक जाय, फूल सगळो टोटल गांवचो जो प्लॅन आसा तो आमी सरकाराक सादर करचो पडटा. आनी त्याच्या वयल्यान सरकार आमकां मागीर फंड दिता, आमकां रिसोर्सीस दिता आनी तो प्लॅन इम्प्लिमेंट जाता. पूण हो प्लॅन करच्या पयलीं भरपूरशे कमिटीज जावपाक जाय. भितर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून आसता. ह्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन 25 मेंबर आसता, भितर पंचायत बॉडी आसता, मागीर भितर कोण तरी शेतकार जाय, भितर कोण इंजिनियर जाय, टीचर जाय, भितर स्टुडंट जाय, बायल जाय, जाणटो जाय, सिनियर सिटीजन जाय, कोण फार्मर जाय, अशे डिफरंट तरेचे लोक भितर जाय. सो दॅट ते सगळे जाण आपलो मेळोन इनपूट दितले, वांगडा बसतले, विलेज डेव्हलपमेंटाची कमिटीची मिटींग जातली आनी तो गांवाचो जीपीडीपी ते सादर करतले. पूण ह्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन मॅक्झिमम पंचायती आपले पंच मेंबर आसा ते आपल्या कोणाक तरी भावाक, भयणीक, बायलेक, भाभीक एका तेका घालतात, नांवां बेश्टी फिल इन द ब्लँक्स करतात आनी दितात. म्हटल्यार ह्या कमिटीची जी पावर आसा गांवा खातीर प्लॅन करपाची, जो पंच आनी सरपंचाक जो पावर आसा तसोच पावर ह्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक आसा. म्हणजे लोकांक हांव सांगपाक सोदता की जे एक्टिव्ह विलेजर्स आसा, जे लोकांक खरेंच गांवचे पडला, गांवाच्या डेव्हलपमेंटाचे पडला, आमच्या आयडेंटिटीचे पडला, हांव तांकां सगळ्यांक सांगता की ह्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन तुमी भागीदार जावपाक जाय, तुमची नांवां दिवपाक जाय आनी तेकाच लागून ग्रामसभा अटेंड करपाक जाय. त्या ग्रामसभेक ते कमिटी आसा ते कॉन्स्टिट्यूट करता. हेच कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक तेंच्यांनी आतां मॅक्झिमम पंचायतीन 2 तारीख दवरला. हे 2 तारीख जावपाक जायना, हे ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावपाक जाय, स्पेशल कमिटी काडपाक. तेतून ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी एकूच न्हू, हांगा अशे 26 कमिटी आसा जे इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी पंचायतीक गेल्ले आहा. सरपंचाक गेला, सेक्रेटरीक गेला, पूण हे दोगूय सेक्रेटरी आनी सरपंच हे दोगूय तुमच्या कडेन हे इन्फॉर्मेशन दिवपाचे ना. सो तुमच्या कडेन सगळ्यांकडे मागता, लोकांकडे मागता, सगळे 191 पंचायत भितर आरजी आसूं नॉन आरजी कोणूय आमकां फरक पडना, पूण जे लोकल आहा, जे लोकलांक पडला आपलो गांव साल्वार जावपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी 2 तारीख ग्रामसभेक वचपाचे, प्रत्येकान ह्या ग्रामसभेक वचपाचे. पयली पंचायतीत फाल्यां जाल्यार फाल्यां तुमी चॅक करपाक शकता की तुमचो अजेंडा कितें आसा. नोटीस बोर्डाचेर मारलो आसतलो की 2 तारखेचो अजेंडा कितें आसा. जर भितर कमिटीज काडपाचो जर अजेंडा आसा जाल्यार तो अजेंडा तुमी ऑपोज करपाक जाय 2 तारखेक. 2 तारीख तुमी तांकां क्लियर कट सांगपाक जाय की आमकां एक ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय आनी त्या ऑर्डिनरी ग्रामसभेक हे 26 जाता तितले मॅक्झिमम कमिटी तुमी काडपाक जाय आनी मॅक्झिमम तेचे अवेरनस जावपाक जाय.
आता पंच सरपंच जसे वोट मागपाक दारार येता तसे तेंच्यांनी ग्रामसभेक लोकांक सांगपाक जाय, भितर गाडयो भोंवडपाक जाय, नोटीसी मारपाक जाय, व्हॉट्सएप ग्रुप्स आसतले वॉर्डाचे विलेजाचे भितर तेंच्यांनी ते नोटीस घालपाक जाय, एजेंडा घालपाक जाय. सो ही ऑक्टोबराची जी ग्रामसभा आसा ती कंपल्सरी जावपाक जाय, ती 2 तारीख घेवन तेंच्यांनी लोकांक फटोवपाक जाय. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचो इतलो हे आसता, पावर आसता की ते सजेस्ट करपाक शकता गांवांत कितें नाका ते, कितें जाय ते. त्यांच्याकडे इतली ऑथॉरिटी असता की ते लेटर बरोवपाक शकता पंचायत डिपार्टमेंटाक आपले विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी मेंबर म्हणून. पूण ही पावर अजून मेरेन आमच्या लोकांकडे कोणें सांगलेली ना, नाल्यार आमच्याकडे पावयल्ली ना. आमकां दिसता की पंच आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी हे जे निवडून येयला ना, सेक्रेटरी कोण हा पळय तेच गांवाचें रक्षण करतले आनी तेंकाच सगळी ऑथॉरिटी आसा म्हणून. इट इज नॉट लायक दॅट. आता कुर्का बांबोली पंचायत, जी पंचायतीन सगळ्यान भरपूरचो फंड आसा आणि करप्शनूय नेक्स्ट लेवलाचेर आसा, गांव आख्खो काबार करून दवरला मेगा प्रोजेक्टांक हाडून. आता लास्ट फोर्टनायट मिटिंगेक पासून तेंच्यांनी गोल्फ कोर्साचे जे कंपनीज आसा तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन मागला, तेंच्या सुद्दां तेंच्यांनी क्लियर कट आमचे 2 जाण पंच आसा आदींचे भितर त्या भुरग्यांनी डायरेक्ट अपोज केलो, आमच्या पंचान अपोज केलो. पूण बाकीचे जे पंच मेंबर आसा त्या पंच मेंबरांनी फायनल डिसिजन घेतले की तेंचे इन्स्पेक्शन जावचे आनी तेंकां लायसन इश्यू करचे. आयज त्या गांवांक लोकांक उदक सारकें ना, त्या गांवा कडेन अजून प्लेग्राउंड ना सारको, हे बेजीक फॅसिलिटी नासतना हे ग्रामपंचायत सरपंच आणि सेक्रेटरी हे सगळे मेळून असली डिसिजनां घेता जी गांवाच्या अगेन्स्ट आसा. आता फोर्टनायट मिटिंगेक थंय भुरग्यांक बसपाक मेळटा, हे भरपूरशा लोकांक खबर ना, तेजेर हांव तुमकां एक्सप्लेनेशन दिता मागीर. पूण हे जे पंचायत आसा कुर्का बांबोली तेंच्यांनी कितें केला, स्पेशल ग्रामसभा आसा ती एक नोटीस काडला, ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा. 28 तारखेक तेंच्यान नोटीस काडला आणि घातल्या की 2 तारीख ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेता म्हणून. आणि तेतून ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, जीपीडीपी जो प्लॅन करपाक जाय गांवचो हेचेर डिस्कशन करतले. हेचो मिनिंग की जो लोकांचो ऑर्डिनरी ग्रामसभेचो जो रायट आसा तो रायट ते काढून घेतात. हितून सेक्रेटरी आणि सरपंच हे दोगूय जाण मेळून आसा, हे आमी 100% चॅलेंज करतले. ते तेंकाय सांगता ही मेसेज आयज दिता की आमी हे चॅलेंज करतले आनी आमचे जे 2 पंच मेंबर आसा भितर ते अपोज करतले. ते कित्याक स्पेशल ग्रामसभे दीस तुम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा कित्याक हाडली, इतली अर्जन्सी तुमकां कित्याक येयली, हे इम्पॉर्टंट आसा. इतली अर्जन्सी म्हटल्यार तुमकां लोकांक बायपास करून आपल्याच कोणाक तरी सोयऱ्यांक नाल्यार आपल्याच फ्रेंडांक नाल्यार आपले जे सपोर्टर आसा तेंकां त्या कमिटीन घालून आपणाक जाय तशी गांवची वाट तुमकां लावपाक जाय. म्हणजे जे लोक खरेच गांवांक लागून आसा, गांवांक लागून उलयता तेंकां खंय तरी भायर दवरपाक जाय, बायपास करपाक जाय. आणि हे सगळे जाता कारण आमी एज अ लिटरेट गोंयकार, आमी शिकलेले आसा, कितलेशे लोक शिकलेले आसा, पूण एज अ लिटरेट गोंयकार आमी आमचो जो रायट आसा ग्रामसभेन वचून उलोवपाचो आनी कमिटीन वचून मेंबर जावपाचो, हो रायट आमी घेयना. आमी पयस रावताय, राजकारण आमकां नाका, ही पॉलिटिक्स आमकां नाका. दीस इज नॉट पॉलिटिक्स, हे एक सेल्फ गव्हर्नन्स. एक आमकां संविधानान आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला की तुमच्या गांवचो प्लॅन तुम्ही करा. हे रेव्होल्युशनरी गोंस म्हणना नाल्यार मनोज परब म्हणना, हे संविधान म्हणटा, आमचे कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा, आमचो पंचायत राज ऍक्ट म्हणटा की आमच्या गांवचो प्लॅन आमी करपाक जाय आनी भितर ते कमिटी कंपल्सरी तेंच्यांनी करपाक जाय. ते करिना म्हटल्यार ते करतात पूण आपल्या लोकांक घालता, जे लोकांक ते इन्वॉल्व करिना. सो तुमी सगळ्या लोकांनी प्रत्येकान आयज जाय जाल्यार आयज तुम्ही वचपाक जाता, पंचायत 5-6 मेरेन ओपन आसतली. सो आयज वचपाक जाता, तुमी विचारपाक जाता की 2 तारीख कितें तुमी प्लॅन केला, कितें तुम्ही अजेंडा दवरला. स्पेशल ग्रामसभे दीस तुम्ही हे कमिटीज काडपाचे दवरला काय म्हणून ना. जर दवरूंक ना आनी जर दवरला जाल्यार तेंकां क्लियर कट सांगपाचें की आमकां ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय कमिटीज काडपाक, जी तुम्ही 8 दीस पयलीं नोटीस काडपाक जाय, तेचे अनाउन्समेंट करपाक जाय, तेचे वायट पब्लिकेशन तुम्ही करपाक जाय, लोकां मेरेन ते पावपाक जाय, अवेरनेस पावपाक जाय. ना जाल्यार तेंच्यांनी जर दवरूंक ना जाल्यार सुद्दां तुम्ही सांगपाक जाय की आमकां ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय, तेजी डेट तुम्ही बेगिनांतल्या बेगीन फायनलायज करा आनी ती लोकां मेरेन पावया. हे कंपल्सरी गजाल जावपाक जाय. आनी सगळ्या लोकांनी, जे लोक आयज घरान बसोन कंप्लेंट करतात की आमच्या गांवाची वाट लागली, आमकां उदक येना, आमची चेडवां सेफ ना, आमची बायलां सेफ ना, भुरगे किडनॅप जाता, आमच्या भुरग्यांक जॉब ना, आमची शेतां पडींग आसा, आमचे आनी कितें आहा, रोड सेफ्टी सारकी ना, हे सगळे स्क्रॅप यार्डां जाल्यात, गाटयांची घरां जाल्यात, हांगा चोरयो जाता, कोण रुमार दवरता, तेंचे आयडेंटिफिकेशन करिना, इंडस्ट्री आसा, भुरग्यांक काम ना. हे सगळे इश्यू घरान बसून सॉल्व जावपाचे. वर्साक फक्त 4 फावट 4 आयतार, ते सुद्धा हाफ डे, हे 4 आयतार तुमकां दिवपाक जाय. ह्या 4 आयतारांक तुम्ही तुमच्या गांवचो प्लॅनिंग करपाक जाय.
दुसरो येतलो, हे पंच सरपंच येतले, कोणे आपल्या बायलेक दवरला, कोणे आपल्या भावाक दवरला, कोणे आपल्या बापायक दवरला, कोणानी चलयता कोण बोलतीत ग्रामपंचायत. हे खोपोवन घेवपाक जायना. हे खूप जाले आणि हेकाच लागून ही सिस्टम आम्ही करून दिले. पंच सरपंचाचेर जितले आमच्या आवय बापाचेर विश्वास दवरता तितलो आमी पंच सरपंचाचेर विश्वास दवरता आणि आमचो आख्खो गांव तांकां राखपाक दिता. ते आपणाक जाय तशें आमचो गांव ह्या घाटयांक विकतात, जाय तसो विकतात. हाऊस नंबर विकतात, मागीर ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेटी दितात, इलिगल करपाक दितात, इलिगल सगळे धंदे चलयतात आणि कितें हफ्ते घेवपाक जाय, कितें घेवपाक जाय ते घेतात आणि आपले बंगल्यान आपले गाडयो बांदून दवरतात. सो VDC कमिटी, बायोडायवर्सिटी कमिटी, तशेंच बाकीचे कमिटी आसा, हे कमिटीन तुम्ही वचपाक जाय. ताका लागून ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावपाक जाय. सो फर्स्ट पार्टाचो कन्क्लुजन म्हटल्यार आनी एक एडवायस तुमकां म्हटल्यार आयज नाल्यार फाल्यां तुम्ही वचून 2 तारखेर तुमच्या ग्रामपंचायतीन कितें हें केलां. तुमकां पंचायतीन सुद्दां वचपाची गरज ना. तुमचो पंच तेका फोन मारा, तेका सांगा नोटीस धाडा म्हणून. कित्याक इट्स अ पब्लीक नोटीस. ती तेच्या फॅमिलीक धाडूंक ना, तेच्या घराक धाडूंक ना, नाल्यार ती कबडान दवरपाक धाडूंक ना. ती पब्लीक नोटीस जी सगळ्याक पावपाक जाय. ग्रामपंचायतीचो कितें अजेंडा तो मागोवन घ्या. तो घेयना जाल्यार सरपंचा कडेन मागा, सरपंचान तो दिवपाकूच जाय. कित्याक आमी डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा तेन्ना डिजिटल वर्ल्डाचेर तेजें पब्लिकेशन जावपाक जाय. तुमकां तें मेळपाक जाय. तुमकां जर पंचायतीनूच वचपाक टायम ना जाल्यार हे तुमी करपाक जाय. सो घेया, त्याच्या वयल्यान तुम्ही सांगा तांकां की जर तुम्ही हे VDC कमिटी काडपाची 2 तारीख दवरला ते ऑर्डिनरी ग्रामसभेत तुम्ही दवरपाक जाय. हो जालो फर्स्ट पार्ट. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट जो आमी स्कीप करता तो म्हटल्यार पंचायत बॉडीची जी मिटींग जाता. एव्हरी 15 दिसांक पंचायत बॉडी मिटींग जाता. ताका फोर्टनायट मिटींग म्हणटा लेमन लँग्वेजीन आमच्या. ते फोर्टनायट मिटींगेक तुमच्या गांवान तुम्ही जी एप्लिकेशन्स करता, ना खंयची कंपनी एप्लिकेशन करतले, कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक करतली, ना कसलो प्रोजेक्टाक करतली, कितें वॉटेवर NOCs जे डिसायड जाता, ना कितें डेमोलिशन येतले, कितें हे सगळें ते फोर्टनायट मिटींगेक डिस्कस जाता. पंचायत बॉडी सगळी बसता. केन्ना 5 आसतले, 5, 7, 9, 11 जे पंच आसा ते आपल्या आपल्या पंचायती प्रमाणे ते बसतले, डिस्कस करतले. भितर सेक्रेटरी आसतलो, तेजो अजेंडा आसता, एक अजेंडा, त्या अजेंडा प्रमाणे ते सगळे करतले आणि ते डिस्कस करतले. एव्हरी 15 दिसांक ही मिटींग जाता. 99% लोकांक खबर ना की ह्या मिटींगेक तुमकां वचून बसपाक मेळटा. 99% लोकांक खबर ना की ह्या फोर्टनायट मिटींगेक म्हणजे पंचायत बॉडी जी मिटींग घेता, कोणाक NOC दिवपाची, कोणाक NOC दिवपाची ना, कोणाचे घर डेमोलिश करपाक जाय, कसलो प्रोजेक्ट हाडपाक जाय, सगळें जे अजेंडान आसता ते डिसायड करता. ते बॉडी मिटींगेक लोकांक, जनरल पब्लीक जो आसा, जो वोटर आसा त्या ग्रामसभेचो, त्या ग्रामपंचायतीचो, तेका वचून बसपाक मेळटा. फक्त एक लेटर तुम्ही करपाचें की हे आपणाक मिटींगेक बसपाक जाय आनी त्या मिटींगेक म्हाका तुम्ही सिटींग अरेंजमेंट करची. आता ह्या मिटींगेक तुम्ही जेन्ना बसता तेन्ना तुमच्या फुड्यान सगळें डिस्कस जाता की पंच कोणाक NOC दिता, कोणाचे घर हाडून धरता, खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा, खंयचें कन्स्ट्रक्शन हाडटा, खंयच्या गाडयाक लायसन दिता, कोणाक बिझनस लायसन दिता, हें सगळें त्या मिटींगेक तुमकां कळटा. पूण आमी हें करपाक आमी फुडें सरना. आमी परतो आमचो गांव ते पंचायत सरपंच, पंच आनी सेक्रेटरी कडेन दिता, जे सगळो गोलमाल करतात आनी वयतात. एव्हरी मंथ 2 मिटींगे जाता पंचायत. ह्या 2 मिटींगेच्या भितर, ह्या 2 मिटींगेक, एका मिटींगेक ते एव्हरी मंथाचो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दिता, डिस्कस करता. म्हणजे गेल्या म्हयन्याक आमी कितें कितें आमकां एक्सपेंडिचर जालो, खंय जालो. आता आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो थंय कितें यूज करता, कित्याक यूज करिना, हें आमकां कळपाक जाय. सो जेन्ना तुम्ही ते एव्हरी मंथ तेचो ट्रॅक दवरले तेन्ना तुमकां कळटलें की तुमची पंचायत कितें इलिगलिटीज करता, खंय पयशे मोडटा बेश्टे. मोडूकूच ना, पूण दाखयता मोडले म्हणून. आता एका वाड्यार बुश कटींग दाखयतले, बुश कटींग जाल्लेच ना. एका वाड्यार आनी गटर क्लिनिंग दाखयतले, गटर क्लिनिंग जाल्लेच ना. आनी दाखयतले पंचायतीन आमी कितें तरी हाडला म्हणून, ते हाडलेलेच नासतले. अशें कितले कडेन जाता. सो ते चॅक दवरपाक लागून तुम्ही एव्हरी टायम ती फोर्टनायट मिटींग अटेंड करपाक जाय. अटेंड केल्या उपरांत तुम्ही त्याचे मिनिट्स ऑफ मिटींग मागपाक जाय. म्हणजे त्याचो अजेंडा कितें आसलो आनी त्या अजेंडाचेर तेंच्यांनी कितें रेजोल्युशन घेतले, खंयच्या पंचान कितें उलयलो, कोणे ऑब्जेक्ट केले, कोणे ना करून, सगळ्यांनी एनोनिमस डिसिजन घेतले, सगळें आमकां फोर्टनायट मिटींगेक कळटा. तेचे तुम्ही रोखडेच मिनिट्स मागपाक जाय. सो दॅट जे पंच मेंबर आसलेले ना, जे सेक्रेटरी आसलेले, तांकां भंय पडटलो की कोण ना कोण तांकां ऑब्जर्व करता, कोण ना कोण तेंच्या कामाचेर ट्रॅक दवरता, वॉच दवरता.
आता कितें जालां ते कॅबिनान मिटींग घेता, कोण कोणाक आपयना, कोण कोणाक सांगना, वोग्गी घेतात, आपणाक जाय तशें एनओसी मारतात, आपणाक जाय तशें फायली पास करता, सुटकेस टू सुटकेस सगळें चलता आनी गांव आमचो विकून उडयला. आता हे करपाक लागून तुम्ही एज अ एक्टिव्ह सिटीजन तुम्ही हे मिटिंगेक अटेंड करपाक जाय. एवरी 15 दिसान पयल्या सुवातेर प्रत्येक जाणाकडे गांवच्या सरपंचाचो, आपल्या पंचाचो आणि सेक्रेटरीचो नंबर हो कंपल्सरी प्रत्येक वोटराकडे आसपाक जाय. सरपंच, पंच आणि सेक्रेटरी कितेंय तुमकां इन्फॉर्मेशन जाय तेका एक व्हॉट्सएप करपाचो ना कॉल करपाचो, तेका विचारपाचें बाबा आमची पयल्या म्हयन्याक आतां 1 तारीख 2 तारीख तुमी कॉल मारलो, आमची फोर्टनायट मिटींग केन्ना आसा, मातशी डेट सांगा. आनी जर तेणी सांगूंक ना तेका सांगपाचें जाल्या उपरांत म्हाका व्हॉट्सएप कर म्हणून, सो दॅट त्या सरपंचाक कळपाक जाय की गांवांतले लोक पिशे ना. तुवें कोणाचेर बायले काडून दवरल्या ती बायल ती घोव सगळें चलयतलो, हें चलपाक जायना. आयज कलंगूट असली पंचायत ज्या पंचायतीन 6 ते 7 वर्सां जाली, थंयसर ऑडिट सारकें जाल्लें ना, पयशांची अफरातफर जाल्ली आसा. काल कितें पयर एक खंयची तरी इन्स्पेक्शन गव्हर्मेंटाची टीम थंय गेल्या आनी थंयसर मामलेदाराची टीम वचून थंय इन्स्पेक्शन जालां, ऑडिट रिपोर्ट सारको ना. म्हणजे कितलो पयसो तो येयलो गेलो कोणाक कांयच खबर ना, कोणाक लायसन्सां दिल्या, कितले पयशे घेतले, हजारांनी हॉटेलां थंय आसा, हजारांनी बिझनस थंय आसा, पूण पंचायतीक ते सारके येता काय ना हेचो ऑडिट मेंटेन केल्लो ना. आमच्या जिवाचेर आयज हे पंच आणि सरपंच निवडून येता ते आपली फॅक्टरी कशी चलयता, आपल्या फॅमिली बिझनस कसोय पंचायत चलयता. जस्ट बिकॉज वी लिटरेट गोवन्स आमी घरांत बसता आनी फक्त कंप्लेंट करता, नाजाल्यार रडटा, उदक येवंक ना, रस्तो सारको ना, स्पीड ब्रेकर ना, थंय एक्सिडंट जाता, शेतां पुरावला, गाडयांनी घरां बांदल्या, वोटिंग कार्डां केल्या, कोणी स्क्रॅप यार्डां बांदल्या, कोणाचो धंदो घातला, बेलपुरीचो गाडो चलता आनी कितें सगळे कंप्लेनी आमी करता. स्किमी आमकां पावना, सरकार तुमच्या दारी आहा तो दारारूच पावना, आमकांय सरकाराच्या दारार गेले हेल्प मेळना. सगळे गजाली ते ग्रामपंचायतीन जावपाक जाय, डिस्कस जावपाक जाय, ते आमी करिना आनी पावना. सो अशीच एक केस जाली काल. 2 केसी आमच्या मागीर ग्रामसभेची एक जाली आमच्या पिर्णा ग्राम पंचायतीन. थंय सदानंद शेठ तानावडेचो त्याचो भाव आसा, थंय संदीप तानावडे जो सरपंच आसा, तेणे एक नोटीस काढली की 2 तारखेर आमी स्पेशल ग्रामसभे दिसात ते सगळे पॉइंट डिस्कस करतले व्हीडीसीबी. माझ्या कडल्यान हांवें तेका क्लियर कट, हांवें सेक्रेटरीक फोन मारलो, सेक्रेटरीक सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून. सेक्रेटरी म्हाका सांगता की सरपंचाक तेणें सांगलेलें की हें पॉसिबल ना, नाजाल्यार आमकां ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय, पूण सरपंचान खंय तेका सांगलें की घेवया म्हणून. म्हटल्यार हेंकां कितें दिसता की हेचो भाव कोण तरी बीजेपीचो प्रेसिडेंट म्हटल्यार हेणी गांवूत दत्तक घेतलो नाल्यार गांवूत विकतो घेतलो म्हणून. जेव्हा आमकां जाय तशे कायदे चोरतलो म्हणजे कोण क्वेश्चन करिनासलो न्ही इतले दीस. सो तेका म्हाज्या कडल्यान तेंकां पंचायतीक मेलूय गेला की आमकां ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय, ते दीस तुमी मिटींग घेवपाक जाय. तसोच तुमच्या प्रत्येक जाणाकडे सरपंचाचो मोबायल नंबर, पंचायतीचो मोबायल नंबर, तसोच ग्रामपंचायतीची तुमची ईमेल आयडी तुमच्या कडेन जाय. त्या ईमेलाचेर तुम्ही तेका ईमेल करपाचो, सो दॅट तुमचो प्रूफ उरलो. म्हणजे तुमकां सद्दां वचून लेटर इनवर्ट करपाची गरज ना. ईमेल सुद्दां तितलोच इम्पॉर्टंट आसा, इट इज एज गुड एज इनवर्टिंग अ लेटर. नेक्स्ट, आता हे 2 पंचायतीचे जाले. काल आमच्या बोरये पंचायतीन आमच्या भुरग्यांनी फोर्टनायट मिटिंगेक बसपाक एक लेटर केल्लें. 28 तारखेर भुरग्यांनी लेटर केल्लें आनी तांकां सांगलेलें की आमकां बोरये पंचायतीन फोर्टनायट मिटींग जी जाता, पंचायत बॉडीची मिटींग जाता, त्या मिटींगेक आमकां बसपाक जाय. जाल्यार काल भुरग्यांक एक लेटर येता. आयज ती फोर्टनायट मिटींग आसली, काल तांकां लेटर येता सरपंचाचे की आमी तुमकां 32 जाणां भुरग्यांनी एप्लाय केल्ले बसपाक जाय म्हणून, परमिशन मागलेलें. आनी जाल्यार सरपंच म्हणटा की आमच्या पंचायतीन आमी तुमकां बसपाक दिवपाक शकना, कित्याक मिटिंगेची जी प्लेस आसा ती धाकटी आहा आनी तुमकां बसपाक जागो ना. अकॉर्डिंग टू रूल, पंचायतीच्या कायद्या प्रमाणे ही जी मिटींग आसा ती पब्लीक आसपाक जाय, नाजाल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसपाक जाय. हे दोनूय ते करिना. मिटींग व्हिडिओ रिकॉर्डूय जायना आनी ती पब्लीकूय ते करिना. जेन्ना पब्लीक बसपाक मागता तेन्ना ते सांगता आमकां जागो ना म्हणून. जेन्ना ते पंचायतीन हॉल आसा, बोरी पंचायतीन हॉल आसा, त्या हॉलान ते बसपाक दिता. हेंचें कितें जाला, क्लोज डोर, दार बंद करपाचें आनी मिटींग घेवपाची, ही तेंचो स्ट्रक्चर, ही तेंची पॉलिसी. कित्याक कितें भितर गोलमाल करता, सगळे वाटून मेळोन खाता पळय, ते तांकां मागीर वाटून मेळोन ते सुशेगाद खाता. म्हणजे लोकांक कांय कळना. आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी थंय बसपाक दिना म्हणून सांगलें. आमी व्हिडिओक फोन केलो, सेक्रेटरीक फोन केलो, आनी आयज आमचे भुरगे थंय वचून बसले. कित्याक ते डिनाय करपाक शकना. हे फक्त लोकांक पिशान काडटा. ह्या पंचांक, सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक दिसता की हेच शाणे आहा, हेच सगळे गांव चलोवपाक शकता आनी हेंकाच सगळे कायदे आहा. ह्या सेक्रेटरीक आनी ह्या सरपंचाक आतां लायनीर हाडपाचो टायम येयला.
आपल्या बापायचो फात कसो गांव चलोव नाका आनी पंचायत चलोव नाका. तुमच्या बापायची प्रॉपर्टी नव्हती, ती प्रॉपर्टी गांवची. ती ग्रामसभेक आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला, संविधानान आमकां रायट दिला त्या मिटिंगेक वचून बसपाक. आनी तुमकां कायद्या प्रमाणे थंय सांगलेलें आसा की ती मिटिंग पब्लीक आसपाक जाय नाजाल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डेड आसपाक जाय. तुमी दोनूय करिना आनी वयल्यान कोण बसता तांकां तुमी सांगता जागो ना म्हणून. सगळ्या व्हिडिओंकूय सांगता, सगळ्या सेक्रेटरींकूय सांगता, सगळ्या सरपंचांकूय सांगता आमचे भुरगे एक्टीव जाल्ले आसा, ह्या फुडें आनी एक्टीव जातले. जर तुमी असली फकाणां करीत तुमचे कंप्लेंट्स वयल्या लेवलार आमी 100% पावतले. आमची फुडल्या विकाक मिटिंगूय आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन. आमी तिच्या कडेन सगळ्या तुमची लेटरां दितले. फाल्यां तुमकां कोर्टान व्हरपाक आमी फाटीं फुडें सरचे ना. तुमी कायदो ब्रेक करपाक शकना, तुमकां जाय तसो कायदो तुमी थारोवपाक शकना. पयलीं म्हटल्यार तुमकां सारकें ट्रेनिंग मेळना, ट्रेनिंग मेळटा तुमच्या ते तकलेन वतालें तितली तुमकां तकली ना. आनी हो सेक्रेटरी तुमकां सगळे गजाली शिकयता पळय, ते सेक्रेटरीकूय सांगपाक सोदता की फोनान तूं पडटलो. तूं आयज ते सरपंचाक असले नाका जाल्ले करपाक जे एलाव करता पळय, तूं गव्हर्नमेंट ऑफिसर, तुवें तांकां सांगपाक जाय जायना म्हणून कायद्या प्रमाणे. तूं जे एलाव करता पळय असले नाका जाल्ले इलिगेलिटीज भितर डिस्क्रिपन्सीज जे कायदो ब्रेक करपाक जो शिकयता पळय, आमी तुज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट घालतले. तूं मागीर गोंयकार जा नाजाल्यार घाटी जा नाजाल्यार आनी कोण जा, वी डोंट केअर. कित्याक आयज तुमकां लागूनच आमच्या गांवची पाड पडल्या, तुमकां लागूनच आमची चोडवां भुरगीं आहा तेंचे किडनॅपिंगाचे अटॅम्प्ट जातात, आमच्या चोडवां बायलांचे रेप जातात, आमचे जागे चोरतात, सगळें आमची पाड घातल्या जस्ट बिकॉज ऑफ ए सेक्रेटरी जे नॉन फंक्शनल ना, जे इलिगेलिटीजान जे भल्ला, करप्शनान जे लोळले आहा पळय, ते सेक्रेटरीक लागून आनी ते सरपंचाक लागून पाड पडलेली आहा. सो हांव इतलेंच भुरग्यांक सांगता, तुमकां कितें हेल्प जाय, तुमकां कितें लेटर करून तांकां जाय, तुमी फक्त आमच्या टिमीक कॉन्टॅक्ट करा. आमकां तुमी कॉन्टॅक्ट करा. आमी तुमकां जे लेटर ड्राफ्टींग जाय, जो सपोर्ट जाय तो आमच्या कडल्यान मेळटलो. पूण ह्या पंचांक आनी ह्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक लूज सोडूं नाका. तुमचो गांव तेंच्या हातीन दिवं नाका. आतां जीपीडीपीचो प्लॅन जातलो, त्या प्लॅनिंगेक तुमी सगळ्यांनी तुमी भागीदार जावपाक. नेक्स्ट जी इम्पॉर्टंट कमिटी आसा ती म्हटल्यार वॉर्ड कमिटी. जे वॉर्ड कमिटी हे खंयचीच पंचायत काडिना. वॉर्ड कमिटीक इतलो रायट आसा, पंचायतीन तांकां स्टेशनरी पासून ती प्रोवायड करपाक जाय आपलें काम करपाक. वॉर्ड कमिटी कडेन भरपूर रायट आसता, पूण ते वॉर्ड कमिटी हे काडिना. बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा, गांवांत आमचे कितले झरे आसा, तळी आहा ते राखपाक जाय, आमचे कितें आहा फ्लोरा फोना कितें आसा, स्प्रिंग्स कितें आहा, बायो कितलें आहा, सगळें भितर रिकॉर्ड जावपाक जाय. कसले पक्षी आहा, कसली जनावरां आहा, सगळें बायोडायवर्सिटी थंय नोट जावपाक जाय. आनी तेच्या थ्रू आमी आमचो गांव प्रोटेक्ट करपाक शकता. सो हे कमिटीनूय ते कोणाक घालपाक सोदिना आनी ते घातले जाल्यार ते इन्फॉर्मेशन पावयना, मिटींग केन्ना कितें आहा ते सगळें सारकें सांगना. सो ह्या फावटी आमकां विजिलंट रावपाक जाय, आमकां एक्टीव रावपाक जाय. जर आमकां आमचें गोंय वाटोवपाक जाय, जर आमकां आमचो गांव वाटोवपाक जाय, जर आमकां आमचें अस्तित्व, स्वताचें अस्तित्व राखपाक जाय गोंयांत, आपल्या गांवांत स्वताचे रायट्स जर आपणाक घेवपाक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक एक्टीव जावचें पडटलें. घरांत बसून क्रांती जावपाची ना. आमचे क्रांतिकारी भुरगे सदांच आसा, पूण आमकां जाय आनीकूय गांवचे जे लोक आसात तेंच्यांनी इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय. तुम्ही शिकलात, कोण इंजिनियर आसतलो, कोण टीचर आसतलो, घरांत बसून थंय आयतार जे गेले नुस्त्याक गेले, नुस्तें हाडलें भाजून खाल्लें म्हणून तुमचें पोट चलपाचें ना. कित्याक हेंच नुस्तें तुमकां म्हारग आयज पडटा. जें नुस्तें 100रांक मेळपाक जाय तो वांटो 500 हाडचो पडटा बिकॉज ऑफ फेल्ड गव्हर्नमेंट पॉलिसीज. सो हे सिस्टम जर बदलतले आमकां, जर त्याच आयतारा तुमकां फाल्यां उदक ना जाल्यार त्या दिसा तुमकां टँकर आपोवचो पडटा, नाजाल्यार भायर वयचें पडटा, नाजाल्यार आनी खंय वयचें पडटा उदक ना म्हणून बिकॉज ऑफ दीस. जर त्याच आयतारा खंय तरी वयना थंयसर फोंडक्यान पडलो आनी एक्सिडंट जालो आनी मेलो तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस. सो ते आयतार 4 युटिलायज करा. इतली वर्सां आमी चूक केले, आमी वोगी रावले, फाटी रावले. त्या पंच सरपंचाक सेक्रेटरीक जाय तशी मनमानी करपाक दिली, सगळो गोलमाल करपाक दिलो, हो सगळो भायर काडया. तुमकां जी ट्रेनिंग जाय, जो सपोर्ट जाय आमच्या कडल्यान मेळटलो. आमच्याय भुरग्यांक आमचे ट्रेनिंग्स आसतले, कंटिन्युअस प्रोसेस, तो कंटिन्युअस ट्रेनिंग आसतले. सो ह्या 5 वर्सां जे पंचायती अफरातफरी करता, जे पंचायती आपणाक मनमानी करता, ते सगळ्या पंचायतीक आमी एज अ एक्टीव सिटीजन, आमी एज अ एक्टीव गोंयकार, रिस्पॉन्सिबल गोंयकार आमी पार्टिसिपेट जावया आनी ह्या पंचायतीक धरया. अशे कितलेशेच पंचायती आसा जे लोकांक इन्फॉर्म करिना, लोकांक लायटली घेता आनी लोकूय सुशेगाद आसा आनी मागीर रडटा. हें जावपाक जायना. पंचायतीक वचा, पंच सरपंच सेक्रेटरीचो नंबर घ्या, तांकां विचारा ग्रामसभा केन्ना आसा, कमिटीज केन्ना जातले,
तेका भितर तुमची फोर्टनायट मिटींग केन्ना जाता, डिसिजनां कितें घेतली, हे सगळो डेटा तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपाक जाय. कित्याक हो पब्लीक डेटा. कितलेशेच ग्रामसभेन आनी एक इम्पॉर्टंट, कितलेशेच ग्रामपंचायतीचे अजून पर्यंत वेबसायट जाल्ले ना. ते वेबसायट्स ह्या पंचायतींनी करपाक जाय. तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. थोड्यांनी वेबसायट केला पूण भितर डेटा ना. ग्रामसभेचे मिनिट्स ऑफ मिटींग नासता, फोर्टनायट मिटींगेचे मिनिट्स ऑफ मिटींग नासता, अजेंडा नासता. म्हणजे जे इन्फॉर्मेशन लोकांक पावोवपाक जाय ते कांयच ते वेबसायटीचेर घालिना. फक्त गव्हर्नमेंटाचे थोडे स्कीम घालता, थोडे फोटो घालता, नांवां घालता, पंच सरपंचाचे, गांवाची कितें बारीकशी हिस्ट्री घालता, जालें. भितर ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग नासता. जो आयज सीएम नाजाल्यार आयज प्रधानमंत्री म्हणटा सरकार तुमच्या दारी आनी आमी लास्ट दारापर्यंत पावतले, जाल्यार ते कशे पावतले आनी डिजिटल इंडिया कशी. आयज जर कितें चल्लां जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन हायड करता, लोकां पासून ते पयस दवरता आनी लोकूय ते इन्फॉर्मेशन मागपाक वचना. दॅट इज आवर मिस्टेक. आमकां संविधानान कॉन्स्टिट्युशन रायट दिला, आयज आमी तुमच्या मेरेन तो पावयल्लो आसा. अशे खुबशे एज्युकेटीव व्हिडिओ तुमच्या कडेन सामके इन प्रॉपर वे कायदो दाखोवन हे एज्युकेटीव व्हिडिओ तुमच्या कडेन येतले, इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओज तुमच्या कडेन येतले. ते तुमी शेअर करपाचे, लोकां मेरेन पावचे आनी तुमच्या ग्रामसभेन तुमी एक्टीव जावपाचे आनी तुमचो ग्रामसभा तुमी राखपाची. सो दॅट तुमची चेडवां बायलां, तुमची भुरगीं, तुमची फॅमिली फाल्यां सेफ उरतली. तुमचो रायट तुमकां मेळटलो, तुमचो हक्क तुमकां मेळटलो, तुमचो गांव उरतलो सारको. फाल्यां तुमच्या गांवांत फाल्यां फ्लड जावन उदक येवचें ना. सगळें कितें आहा पळय तें संतुलीत उरतले, सारखे उरतले, हाती भायर वयचे ना. सो सगळ्यांनी 2 तारखेची ग्रामसभा अटेंड करा. त्या दिसा तांकां सांगा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय म्हणून. सगळ्या कमिटीन तुम्ही मेंबर्स जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. लेट्स रेवल्यूशन.